एकामेकाची बात का सांगपाची फोन करा आणि सोडेकल्यान कितें बरें केलां ते सांगा. त्या प्रमाणे आमी ताराव घेतल्या कोण खंयचे वाटेन वचपाचो तो. साहेबा कोण खंयचे वाटेन वचपाचो? आमी दोगांय मोबायल घालून घरा वचपाचें. देवाची पोटलीची तुमकां ओळख ना. हांगासर तसलें कांयच ना. स्वर्गात सगळी देवाची दोता सारकी जातात. चल मरे फादर जायते फावटीक मिसाक सांगतालो. साहेबा आमकां सारकी उदार पळय संवसारांत सारकी उदार. साहेबा आदले इगोर्जेन मुखार मरे 5 बाकाय ते बाकाचें म्हजें नांव आहा तें आयदोमेंट केल्लें इगोर्जेन आजून आयकना त्या बाक वचोन केट थंयसर तुमी तुमची परगटणी केला. ते देवाक मानोक ना. कितें बांक फुकट गेले? सायबा तुवें म्हाका मिसाक चयला आसतलें. सगलो लोक उबो रावन आसल्यार हांव एकटें दिमी घालून आसतालें. इंश्योर मार्क्स पडटले म्हाका. मिसाल आसा एक शाळाची खुणा. कितें करता ते सगळ्यांनी एकाच भाशेन करूंक जाय. तुजी कोणी देवाक मानोक ना. तुम्ही कोणी मारलो ना आमी कोणी येवंक आसतली. सायबा सायबा हांव सांगता आसलो न्हू हांव मशीन पयलीं एक सुमार पयलीं हांव इगोर्जेन 60,000 डोनेट केले. इगोर्जेन पेंट मारून फादरा सांगलोलें मिसाचें नांव एनावंस कर म्हूण. केलें ना फादरी हांव गेलो आल्त्राचेर. फादर सांगलें सांगू नाका. सायबा तूं जाणा कलेक्शनाक न्हू सगलो लोक 10 रुपया घालताले. हांव एकटें 5,000 घालतालें. तितलेंच न्हय गायनाचो जेल्याचो बूक आहा न्हू तो हांवें डोनेट केला. मुखार चोय मुगे नांव पासून बरोवन आसतलें. हांवूच सांगता. तुम्ही जे कितें केला ते तुमच्याच फायद्याचे. दुसऱ्या पासत तुम्ही केन्नाच बरेपण करूंक ना. तुमच्या शेजरांक तुम्ही बोगसूंक ना. गरजेच्या वेळार तुम्ही कोणाकूच आदार दिवंक ना. कांयच वायट करूंक ना सायब पूण कांयच बरेपणूय करूंक ना. त्या पासत तुमकां स्वर्गार नो एंट्री. चोयलो येतो लायट बंद केली आणि हातीचे हॉक बरो बसलो. गेला येस तेस्तेता हॉक बरो बसोन साफ काढणार. लुडू त्याला दाडको आणि हॉक बरो भायर गेला. त्याक मी आपण काळका दिसते मला म्हाका सांगितला यो आनी रेतीर आनी मातशें कोयराक कितें ट्रांडेडी वाजय म्हूण सांगितला. पण फादराक बरा म्हाका आयको येना म्हूण आनी सोल्फा येस तेशी मारली जाल्यार फादर म्हजी काटा दोंगर भायर कुंसना तेशी करून वयता. हांव न्हू सोल्फा ती चोयन वाजयना हांव वायब्रेशनाची बी वयता. आतां वयता आमच्या बाचो आतां येयलो बाबा आतां रोखडो दामान गेला. आतां तूं बेगीन दामान वचपाक कसो गरज.